प्रितीच्यानो, आयज पवित्र सोबा आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची सोकटा सोर्वाच्या राजाची दोबाजीक परब सोमारंभता। हो दीस आमच्या दोनिया आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे रायपण परगट्टा। तो जावन आसा राजा सोगल्या राजाचो, दोनी सोगल्या दोनयाचो। खरें म्हणल्यार जेजूचें स्वर्गार चोडणे, ज्या दिसा देवाच्या उजव्याक तो बसलो आनी मोहिमेचो आनी मानाचो कुंवर ताका फावो जालो, तो क्रिस्त रायाचो दीस जावन आसा। पयल्या विश्व झुजा उपरांत संवसारांत दर एक राष्ट्र संवसाराच्या मोना प्रमाणे चलताले। राष्ट्राचे फुडारी पदवेन आनी व्हडपणान भरून देवा विणे आमच्यान राज चलोवंक जाता अशें चिंत्ताले। डिसेंबराचे 11 1925 वर्सा पाप साहेब पायस 11व्यान पवित्र सभेच्या शिकवणेचेर आड वेतोल्यांचेर झुजूंक ऑक्टोबराच्या निमाण्या आयतारा जेजू क्रिस्त सोकटा सोर्वाच्या राजाची परब समारंभूंक मागलें। उपरांत पाप साहेब पावलू 6व्यान ही परब पवित्र आत्म्याचे परबेच्या निमाण्या आयतारा वो क्रिस्त येण्याचो काळ सुरू जावचे आदीं येतोल्या आयताराक समारंभूंक मागली। ही परब क्रिस्त दर एका मनशाचो तशेंच कुटुंबाचो, समाजाचो, राष्ट्राचो आनी राजकीय फुडाऱ्याचो राजा म्हूण आमकां उगडास करता आनी जेजूच्या आत्मीक रायपणाच्या श्रेश्ठतायेची सोवरेनिटी खात्री दिता। जेजून सोर काळी स्वर्गीच्या राजाच्या तत्वाची परगटणी केली आनी ह्याच तत्वांनी विणलोलें ताचें जिवीत कुर्साच्या पलंगार ताणें बापाच्या हातांत भोपून दिलें। आदल्या कोरारान बासायलोलो मेसियास एक राजा म्हूण वर्णन केल्लें आमकां मेळटा, जाल्यार नव्या कोरारान गाब्रिएल दुतान जेजू क्रिस्ताचें राज सासनाच्या सासनाक चलतलें आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना म्हूण आंकवार मारयेक परगटलें। जेजूचें रायपण संवसारांतल्या मोना प्रमाणे न्हय पूण स्वर्गीच्या मुल्या तत्वांचेर आदारलोलें आसा। जो कोण ह्या तत्वाचे शिकवणेचेर आपलें जिवीत बांदून चलता तो स्वर्गीच्या दायजाचो वाटेली जाता। तशेंच आयच्या दिसा आमी पेद्रूची दोमडी हो आयतार पाळटाव। ताचे वरवीं पाप साहेब फ्रांसीस हाच्या हाताखाल आख्या संवसाराक गरजेवंतांक आदार फावो जाता। आयची तिनूय वाचपां जेजू गोंवळी राजाचेर उजवाड घालता। पवित्र पुस्तकांत सर्वेस्पर देवाक इस्रायल प्रजेचो गोंवळी म्हूण दाखोळ केल्लो आसा। एक दीस दाविदाचे कुळयेंतलो एक उत्तम गोंवळी सर्वेस्पर देव उपजयतलो आनी तो इस्रायल प्रजेच्या शेळयांक चरयतलो, राखतलो आनी सांबाळटलो म्हूण परगटलें। ज्या गोंवळ्याची एजिकियल प्रवाद्यान शेकड्या आदीं खबर केल्ली तो गोंवळी दुसरो न्हय, बगोर आमचो गोंवळी राजा सोमी जेजू क्रिस्त। ह्या बऱ्या गोंवळ्याचें चित्र पयलें वाचप तशेंच अंतरगीत आमच्या दोळ्यां मुखार दवरता। जेन्ना सगल्यो वस्तू जेजूचे आधीन जातेल्यो तेन्ना तोच जेजू आपणाचे आधीन सगलें केलां त्या बापाचे आधीन आपणाकूच करतलो। हे परी देव सोकटा सोर्वाचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो म्हूण सांत पावलू कोरिंतकारांक बरयलोले चिटयेंत दुसऱ्या वाचपांत सांगता। शुभ वर्तमानांत संवसाराच्या शेवटाक जेन्ना क्रिस्त मुनसुबीदार राजा कसो राष्ट्राची मुनसुबी करूंक वैभवान येतलो तेन्ना कसल्या तत्वांचेर मनशाची मुनसुबी आदारलोली जातली तें जेजू स्पश्टपणी सांगता। जशे परी गोंवळी आपल्या शेळयांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन काडटा तशें संवसाराच्या शेवटाक जेजू आमचो बरो गोंवळी मुनसुबीदार राजा कसो येवन ताचें राज आटापलोल्या मुखेल आज्ञाचेर मुणगे मोगाचेर मनशाची मुनसुबी करतलो।
स्वर्गीचें राज दुसरें न्हय, बोगोर संवसारांत जियेलोल्या मोगाची सोपूर्णाय. संवसारांतलें पैण करतना ज्या मापान आमी गरजेवंतां सवें मोगान आनी दोयाळपणान वागता, त्या मापान स्वर्गीचें राज आमचें दायज जावंक पावतलें. जें कितें आमी ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणां सवें करता, तें जेजूकूच पावता म्हूण जेजू आमकां सांगून दिता. सोगले रचनेक आपल्या अधिकारा खाल हाडूंक एक सासनीक आनी सार्वीक राज क्रिस्त रायान देवा बापाचे मोहिमेक ओपून दिलें. राज स्वताचें आनी जिविताचें, राज नितीचें, मोगाचें आनी सवस्थकायेचें. ह्या नियाळाचो फूळ कसो? 5 पावलां आमच्या जिवितांत आमी मारूया. पयले सुवातेर देवाचें राज स्वताचें. हें राज जोडूंक स्वताक गोवाय दिवया. जेजून दाखयलोलो प्रमाणीकपणाचो रस्तो चलुया. स्तोत्र 140:5 वळी 17 ते 18 आमकां अशें सांगता. सर्वेस्पराच्यो वाटो सोगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सोगल्यो ताच्यो कोरन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक, खोऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. दुसरे सुवातेर देवाचें राज सेवेचें. गरीब दुबळ्यांचें, निराशीपणान जियेतोल्यांचें, एकसुऱ्यांचें आनी मनशाकुळाचे सेवेक आयती रावून सेवेचे गोवाय जावया. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान 12व्या आवेसवरान 26वे वळींत जेजू आमकां अशें म्हणटा, कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार तांणी म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आनी जूंय हांव आसां थंय म्हजी सेवकाय आसतलीं. कोणूय म्हजी सेवा करतात जाल्यार म्हजो बाप तांकां मान दितलो. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 25व्या आवेसवरान 40वे वळींत आमकां मेळटा, हांव तुमकां सोच सांगता, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. तिसरे सुवातेर देवाचें राज मोगाचें. क्रिस्ती मोग शिपडावन देवाच्या मोगाचे रूपकार जावंक आमकां आमंत्रण आसा. प्रिती मोगाच्या कोरन्यांतल्यान देवाच्या मोगाचे गोवाय जावया. बागयोन जुवांवाचे पयले चिटीन 4थ्या आवेसवरान 7वे वळींत आमकां मेळटा, म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवा करचोच, आनी जी कोण मोग करतात ती देवात थावन जल्मल्यात आनी देवाक वळखतात. 4थे सुवातेर देवाचें राज नितीचें. समाजांत अनीत, भ्रश्टाचार, फटिंगपण वसता थंय आमचो प्रवादीक ताळो उबारूंक आमकां जण एकल्याक आपोवणें आसा. काळजीदारपणी देवाचें नितीचें राज स्थापूंक प्रयत्न करुया. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत पयल्या आवेसवरांत 17वे वळींत आमकां मेळटा, आनीक वायट करूं नाकात, बरें करूंक शिकात, न्यायनीत राखूंक वावरात, जुलूम सोंसतल्यांक धीर दियात, अनाथ भुरग्यांक राखात, विधवांक सांबाळात. आनी 5वे सुवातेर देवाचें राज शांतीचें आनी प्रमाणीकपणाचें. दुस्मानकायेची दुर्गा मोडून झगडी मारामारी सोंपोवन शांती शिपडावंक आमकां उलो. बोवाळ पयसावून शांतिकायेचें वातावरण निर्माण करून शांतीचे दूत जावंक वावरुया. पवित्रपण जोडूंक खऱ्या काळजा मनान देवाची भक्ती करुया. एब्रावांक बरयलोले चिटीन 12व्या आवेसवरान 14वे वळींत आमकां मेळटा, सगल्या मनशा कडेन शांतीन चलूंक वावरात आनी तुमचें जिवीत खरे भक्तीचें जावं दी, कित्याक तिचे विरेत कोणाच्यान सर्वेस्पराक पळोवंक जायना. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 6व्या आवेसवरांत 33वे वळींत जेजू आमकां म्हणटा, देवाच्या राजाच्या नेमा प्रमाणें जियोंक आनी ताका मानता तें करूंक जावं दी तुमचो व्हडांतलो व्हड हुस्को, आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. जेजूचें रायपण गोंवळीक रायपण, ताचें गोंवळीक कार्य चालू दवरुया. जेजू रायाच्या आसऱ्या खाल जियोन ताकाच मानता तें करूंक
ताचें राज एका दिसा जोडूंक सदांच जागृत आनी तयार रावुया.